प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान 21 वोळ 21 ते 28. ते कापारनावात गेले आनी रोखडोच सोनवारा दिसा देवस्थानांत भितर सरून तो तांकां शिकोवंक लागलो. आनी ताचे शिकोवणे विशीं लोक अजाप जातालो, कित्याक धर्मशास्त्र्या भाशेन न्हय पूण अधिकार आसलोले परी तो तांकां शिकयतालो. त्याच वेळार मेल्लो आत्मो बसलोलो एक मनीस ताच्या देवस्थानांत आसलो आनी ताणें बोब मारून म्हणलें, नाजारेताच्या जेजू, आमचे कोडे तुका कसलें काम आसा? आमचो भस्म करूंक आयलाय कितें? तूं कोण तो हांव जाणो. देवाचो पवित्र भक्त. पूण जेजून ताका धमकावन म्हणलें, ओगो राव आनी ह्या मनशा वेलो भायर सर. आनी मेल्लो आत्मो ताका फडफडावन आनी मोठी बोब मारून ताचे वेलो भायर सरलो. सगलो लोक अजाप जालो आनी एकामेकाक विचारतालो, हें आनीक कितें नवी शिकवण ही? अधिकारान तो शिकयता. त्या आत्म्याक लेगून तो हुकूम घालता आनी ते ताचे आयकतात. आनी रोखडेंच गालिलेयाच्या आख्या प्रांतांत सगळे कडेन ताचें नांव गाजलें. देवाचें उतर हें. देवाचो व्हड उपकार.